मुरगांव पालिकेचो नगराध्यक्ष क्रितेश गांवकाराचेर हाडिल्लो अविश्वास थारावाचेर बेरेस्तारा दीस मतदान जालें तेन्ना 13 विरुद्ध 11 मतांनी क्रितेश गांवकाराक नगराध्यक्ष पदाच्या खुर्चे वयल्यान कुशीक केला। बेरेस्तारा दीस जाल्ल्या मतदानात एकटो नगरसेवक गैरहजर रावलो जाल्यार क्रितेश गांवकाराच्या विरोधात 13 नगरसेवकांनी मतदान केला। आम्ही अंडर रूल 33 च्या अंतर्गत आम्ही वोटिंग घेतले ताजे शो ऑफ हँड्स म्हणजे हात उंच काडून दाखोवपाचे त्या वेळाचेर इन फेवर ऑफ मोशन बोथ फॉर चेअरपर्सन आनी वायस चेअरपर्सन सेपरेटली आमी घेतिल्ले पूण दोनूय वेळाचेर 13 कावन्सिलर्स रेज देयर हँड्स इन फेवर ऑफ मोशन 11 रेज अगेन्स्ट मोशन आनी एक नगरसेवक म्हणजे स्वामी म्हणून he was absent for the entire proceedings. So the motion was carried. आयज फाल्यां करत नगराध्यक्षाची खुर्ची सांबाळपा खातीर क्रितेश गांवकाराक यश आयिल्लें। नगरविकास मंत्र्यानय ताका एक फावट वाचयल्लो, मात परतो ताचेर अविश्वास थाराव हाडून क्रितेश गांवकाराक कुशीक करपाक विरोधी नगरसेवकांक यश आयलें। सगळ्यांक खबर आहा लास्ट टायम ऑलरेडी मूव केल्लेले आनी सिली मिस्टेकीक लागून पॅनाक लागून तेंच्यांनी आमकां कोर्टान येयले आनी मिनिस्टर लेवलाचेर तेंच्यांनी ती ऑर्डर रिवोक केली। ताका लागून परते मोशन मूव केलें आमी आयज 13 जाणां प्रमाणे 13 जाणांनी सिग्नेचर मारल्या आनी आयज मोशन पास जाला। फक्त कितें अगेन्स्ट द मोशनाक तेंच्यांनी एक स्टेटमेंट केलें एका कलीग कावन्सिलरान म्हणजे वायस चेअरपर्सनान की जेन्ना हांव चेअरपर्सन आसतना कांय काम करूना तूं सांगपाक सोदता हांव अजून सांगूंक सोदता की जे फंड जे हाडलेले आसा पळय तुमी रिकॉर्ड काडूं शकता तुमी प्रेस तुमकां रायट आहा तुमी रिकॉर्ड काडूं शकता जे फंड जे हाडलेले आहा ते चेअरपर्सन हांव आसतना आनी मिनिस्टर फ्रांसीस डिसोजा आसलेलो तेन्ना आमी फंड हाडलेले। हांव जेन्ना रिजायन जालें तेन्ना 13 कोटी ट्रेजरीन हाडलेले 13 करोड ट्रेजरीन हाडलेले। त्याच्या भायर आनी फंड कितें हाडलेले म्हाका खबर ना तुमी इन्क्वायरी करूंक शकता। आतां समज आमचे कावन्सील जाले आमी समज रुलींगेन येयले जाल्यार आमी करूंक शकता की कितले फंड हाडला पळय ते पूण हांव सांगूंक सोदता जेन्ना हांवें रिजायन दिलें पळय 13 करोड ट्रेजरीन हाडलेले आनी ते फंड डेव्हलपमेंट चेअरपर्सन थंय सांगला डेव्हलपमेंट फूल तेणी केल्लेले आसा। हांव सांगूंक सोदता जी आमी लिस्ट हाडली 25 वॉर्ड कावन्सिलरांची लिस्ट हाडलेली ती तेंच्यांनी परती हाडली आनी आपल्याक जाय तीच लिस्ट करून परती धाडली। ही तेणी धाडून हांव सगळ्या वाड्यान केलें म्हाज्या वाड्यान कित्याक करूंक ना एकूय वार्डाचें काम वॉर्ड नंबर 7 एकूय कित्याक करूंक ना तेन्ना हांवें जी लिस्ट धाडलेली पयली ती 25 वॉर्डान धाडलेली आसलेली आनी 25 वॉर्डाचें काम आसलेलें तुमी अजून पळोवंक शकता। आनी हें जें आमी कितें कोणाक कावन्सिलरांक उडोवन हाडूंक ना हांगा सगळ्यांक खबर आहा हे कावन्सिलाचें रिकॉर्ड कितें आसा ताका लागून लिंक पडटा आमी खंय वचोंक ना की कावन्सिल उडोवया म्हणून। उदरगत जायना म्हूण आपल्याचेर अविश्वास थाराव हाडलो। आतां पळोवया कितली उदरगत करतात ते अशें क्रितेश गांवकार म्हणटा। आयज नो कॉन्फिडन्स मूव केला एक्चुअली तांणी आयज लोकांची पब्लिकाची चिंतपाक जाय आसलें। दिपक नायक हो 3 वर्सां चेअरपर्सन आसलो 3 वर्साच्या टेन्युअरान खंयच्या वार्डांनी कितलें काम जालें तें पळयात। आयज तो म्हाजेर एलिगेशन घालता की तांची काम परते हाडटा म्हणून पूण तुमी पळयात तो 3 वर्सां आसतना कितें केलें तेणी लास्ट मुमेंटार हो आपली जाय ती आपली कावन्सिलराची नांव धाडटा थंय म्हणटा ते DMAन परती धाडली आसा हांवें धाडूं ना बिकॉज ऑफ सम रिजन रॉंग इनवर्ट केल्ली तेणी प्रोसिजर सारकें ना ती परती धाडली आसा म्हणटा DMAन परती धाडली आसा आनी हांवें धाडटा आसतना सगळे 25 वार्डान कामां धाडली आसा आनी 3 म्हयन्या भितर ही कामां हांवें सगळीं सँक्शन करून हाडून तुका आयज डेव्हलपमेंटान वर्क्स केल्या अरावंड 15 करोडाची काम केल्लें आसा तांच्या वार्डांनी केल्लें आहा ऑर्डरी दिल्ली आसा तेमी आतां ते बेगीन जाता तितले बेगीन लोकांक त्रास करचे न्ही कामां स्टार्ट करची तुमी कॉन्ट्रॅक्टराक धरून 3 वर्सां जी ताज्यानी करपाक जालना ते 3 म्हयन्यांनी हांवें केलां आनी आयज म्हाजेर अननेसेसरी तूं म्हाजेर एलिगेशन घालता। म्हाका आयज नो कॉन्फिडन्स मारले हे म्हाका त्रास कांयच ना हे त्रास पब्लिकान चिंतपाक जाय। मॉन्सून सिजन चालू आसतना ही सगळीं कामां जावपाची वेळार मॉन्सून प्री मॉन्सूनाची जाल्यार हे आमचेर तुका नो कॉन्फिडन्स मारता म्हाजेर। जर लोकांचे हे चिंतताले जाल्यार अशें करना आसलें हांकां लोकांचे पडोन गेला।